अभिभाषणाची प्रत सचिवान सभागृहाच्या पटलाचेर दवरची. सेक्रेटरी. Sir, I lay a copy of the address by the Honorable Governor on the table of the House. कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल दवरता न्ही. Assent to bills. मागीर कामकाज. Assent to bill. येस. विधेयकाक अनुमती. सचिव. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bills shown in the list of business. कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल. मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the first report 2024 of the Business Advisory Committee. आता प्रस्ताव सभागृहामुखार मांडलेलो आसा. मांडचो. Sir, I move that this House to agree with the first report 2024 of the Business Advisory Committee. हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालतां. जांकां हे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव मंजूर जालो. नेम स्थगीत करपाचो प्रस्ताव. श्री आलेख सिकेरा कायदो मंत्री. Sir, I request to move the motion that Rule 306 to suspend Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly. प्रस्ताव असो आसा. राज्यपालांच्या अभिभाशणात उल्लेख केल्ल्या मुद्द्याचे चर्चे खातीर वेळ दिवपा खातीर संबंधान गोंय विधानसभेच्या कार्यपद्दती आनी कामकाजाच्या नेमाचो नेम 21 6वें अधिवेशन 2024 खातीर त्या प्रस्ताव प्रमाणे स्थगीत केल्ले आसात. प्रस्ताव सभागृहांत आसात. आतां हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालतां. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Speaker, sir, Is to move. that Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly relating to allotment of time for discussion on the matter referred in the Governor's address do stand suspended to that extent